नमस्कार, गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी घुस्पिल्ल्यांचो राजकीय फुडाऱ्यांकडेन ना संबंद, SIT स्थापन करपाची ना गरज, सांगता पुलीस महासंचालक आलोक कुमार। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन आनीक एकल्याक केलो अटक। श्रुती प्रभू गांवकाराक 6 दिसांची पुलीस बंदखण, जाल्यार दिपाश्री सावंत गावसाक 14 दिसांचे न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त। विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लवाणी आणि दयाशंकर साहू जल्मपेटीची ख्यास्त। म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयाचो निवाडो 7 ऑगस्ट 2018 वर्सा दोगांयनी विश्वजिताचो केल्लो खून। रुमडामोळ दवल्लेचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराचेर जीवघेणो हल्ल्यांत वळवयकार जखमी, हॉस्पिटलांत उपचार सुरू, मडगांव पुलीस करतात तपास। बिरसा मुंडाच्या जनजातीय गौरव यात्रेक मेळ्ळो व्हड प्रतिसाद। सांखळी सावन बोरी मेरेन काडिल्ल्या यात्रेंत हजारांनी तरणाटे जाल्ले वांटेकार। गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांचो उत्कृष्ट संपादक पुरस्कार दिवन केलो भोवमान। राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान केले पत्रकारिता पुरस्कारांचे वांटप। आता खबरो विस्तारांत। फाटलो सुमार म्हयनोभर गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेंच गाजता। सरकारी नोकर दवरून जायत्या जाणांक ह्या प्रकरणांनी अटकूय जाल्या। विरोधकांनी जाल्यार भाजपाचेर खापर फोडटाना ह्या प्रकरणाचो संबंद भाजपा पदाधिकाऱ्यांकडेन जोडिल्लो। पूण पुलिशेच्या कोतान ह्या प्रकरणाचो राजकीय फुडाऱ्यांकडेन कसलोच संबंद ना। ह्या प्रकरणांनी अटक जाल्ले नोकरेचे हायस दाखोवन आपलीच बोल्सां भरताले खंय, पळयात पुराय बातमी। कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी दिसान दीस नवे नवे चेहरे उक्ताडार येत आसा। ह्या प्रकरणांनी आतां मेरेन कितल्याशाच जाणांक अटक जाल्या। हातूंत सरकारी कर्मचारी धरून पुलीस आनी हेरांचोय आस्पाव आसा। ह्या प्रकरणाचेर आतां मेरेन जाल्ल्या तपासाच्या आदाराचेर पुलिशेन पत्रकार परिशद घेतली। ह्या तपासात आतां मेरेन पुलिशेक राजकीय संबंद दिसून येवंक नाशिल्ल्याचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगता। ताच्या कोतान अटक जाल्ले सगळेच खंय नोकरेची हायसां दाखोवन आपलीच बोल्सां भरताले खंय। आतां मेरेन दक्षिण गोंयांत 12 केशी नोंद जाल्यात। हातूंत 20 जाणांक अटक केल्या, तशेंच उत्तर गोंयांत 17 केशी नोंद जाल्या। हातूंत 13 जाणांक अटक केल्या। ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुलीस कॉन्स्टेबलाचोय आस्पाव आसा। ताका सेवेंतल्यान निलंबितूय केला। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली फेयर और ओपन तरीके से की जा रही है। इसके अंदर में कोई भी किसी लेवल का इंटरफेरेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। इसलिए जैसे जैसे कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, जिस भी पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, उनके केसेस इमीडिएटली रजिस्टर हो रहे हैं। जिन लोगों के नाम इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो रहे हैं उनके वो अरेस्ट किया जा रहा है। और बाकी इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना या प्रॉपर्टी सीज करना या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें, वो सब हम लोग तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो कंप्लीट करते हैं। तो कहीं से किसी किस्म के इंटरफेरेंस, किसी तरह का कोई अनफेयरनेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर में नहीं है, ये मैं आपको श्योर करना चाह रहा हूँ। और इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली ओपन है और जहाँ जहाँ पे भी जो फैक्ट्स रिवील हो रहे हैं उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाता है। दूसरा जो एक सवाल आप लोग अभी पहले भी किसी ने किया था कि क्या कोई SIT अभी बनाने की बात हो रही है या ऐसा कुछ है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि नॉर्थ गोवा में 17 केसेज रजिस्टर हुए हैं, साउथ गोवा में 12 केसेज रजिस्टर हुए हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में हुए हैं। और उन तमाम पुलिस स्टेशन में प्रोफेशनली इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जा रहा है। लेकिन सुपरवाइजरी लेवल, DIG लेवल पे और उनके ऊपर इवन IG और हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक्सपेक्टेड है वो मेंटेन रहे और प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जा सके। अभी फिलहाल SIT स्थापित करने का इमीडिएटली कोई डिसिजन नहीं हुआ। इतले मजगती व्हायरल जाल्ल्या आमदार गणेश गांवकाराच्या ऑडिओ विशीं चौकशी सुरू आसा, अशें दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगले। In the South Goa district, we have registered 12 cases of duping the victims.
In these cases, there are 21 accused persons. We have arrested 20 accused persons. Out of these 20 accused persons, there are 2 government servants and one lady. She is at large and we are tracking her. We have seized from them 12 incriminating material, as well as we have seized 2 minibuses, 12 four-wheelers, 4 two-wheelers. Their bank accounts of incriminating persons also have been found and they have been also freezed. In these cases, the investigations are carried on day-to-day basis. We'll see that each case is taken to the logical end to bring down each and every person involved in these cases. We are inquiring into the matter. We have also asked for information from the applicant who has given us the application with his complaint. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन माणिकराव राणे हाका अटक केल्या. नोकरेच्या हायस ताकून दिवचल तालुक्यांतल्या 5 जाणांक मेळून 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याचो आरोप. अटक केल्ल्या उपरांत माणिकराव राणेक न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. जाल्यार श्रुती प्रभुगांवकाराक फोंडे न्यायालयान 6 दिसांची पुलीस कस्टडी आनी दिपाश्री सावंत गांवस हिका 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण सुनायल्या. वन म्हाळुंगे पंचायतीची आदली सरपंच शीतल सावळ हांणी माणिकराव राणे हाचे आड दिवचल पुलिशेंत फसवणुकीची कागाळ केल्या. हे कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन माणिकराव राणे हाचे आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली. अटक केल्लो माणिकराव राणे हो तरणाटो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावणकेरी वाठारांतलो आसा. दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक जीवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या फसवणूक प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. आपल्या चल्याक तशेंच हेर 4 जाणांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें 21.5 लाख रुपयाची तोपी घातल्या अशी कागाळ शीतल सावळ हिने दिवचल पुलिशेक केल्या. मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात फोंडा पुलिसांनी अटक केल्ल्या दिपाश्री सावंत गांवस हिका 14 दिसाची न्यायालयीन कोठडी आणि श्रुती प्रभुगांवकाराक 6 दिसाची पुलीस बंदखण दिला. जेन्ना हांव सरपंच आसलें तेन्ना माणिकराव राणे हो येयल्लो म्हाजे कडेन हांगा पंचायतीन. केन्ना तो खंयच्या वर्सा? 2021 एक कसले तरी इन्फॉर्मेशन काडपाक येयल्लो, ताका कामाची विचारपाक येयल्लो तो, म्हणजे आपल्या घर नंबराची इन्फॉर्मेशन जाय हे खातीर येयल्लो तो. त्या प्रमाणे हांवें कितें प्रोसेस आसा ताका सांगलो आनी मागीर तो उलयता म्हणपाक लागलो, हांवें म्हणपाक लागलो एक जॉब बीन कोणाक जाय जाल्यार सांगा, आपूण जॉब गव्हर्मेंट जॉब वळखीनी आपल्याला लायता म्हणपाक लागलो. तो कोणाच्या वळखीन लायतलो कितें तेणें म्हाका काय करूं ना, पण आपूण कोणाची कामाक बीन केल्या पयलीं आनी आतां बीन कोणाचें तरी आसा जाल्यार तूं सांग तुजें. म्हणजे हांवें मागीर ताका कितें केलें, आसूं जाता जाल्यार जावं न्ही म्हणून म्हाज्याच भुरग्याचें म्हणजे पयलीं दिवया म्हणून हांवें म्हाज्या भुरग्याचें जाल्यार म्हाज्या भुरग्यान आसा रे शिकलेलो म्हाजो भुरगो, तेन्ना तूं जाता जाल्यार कर अशें म्हणून हांवें ताका पयलीं म्हाज्या भुरग्याचे पयशे घातले. आनी मागीर एक 2-3 जाणां अशें म्हाका आमचीच हें आसा म्हाजी बरी मागी, तांकां हांवें मागीर तेंच्यांनी तेंचे विचारलें म्हाका जॉब बीन आसा काय म्हणून. हांवें तांकां तो मनीस दिलो आनी मागीर तेंच्यांनी ताका एक 5 जाणांचे आमचे टोटली ताका 21 लाख पर्यंत सर पावला. 21.5 न्हू? हय 21.5 लाख अशें पावल्या ताका. आनी मागीर ताणें कितें सांगलेलें म्हाका, जर भाभी जॉब दिवंक ना न्हू जाल्यार तुजे पयशे परत मेळटले हे ताणें म्हाका तेन्नाच सांगलेलें. म्हणून एक म्हाका कितें एक आशा कशी दिसली बाबा चल जातलें अशें म्हणून आमी फुडें सरलीं. पण तेणी पयशे दिवंक ना आनी पयशे दिवंक ना, 2 वर्सां जालीं आतां तेणें पयशे दिवंक ना. तो आमचे दिसाक बीन 3-4 वेळा फोनाचे कॉन्टेक्टान सगळ्यांच्या फोनाचेर उलयतालो आनी आयज दिता फाल्यां दिता अशें करपाक लागलो तो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता एक नवीन भानगड मुखार येवपाक लागल्या आणि ह्या स्कॅम प्रकरणात अटक जावप्यांचो आंकडो लेगीत वाडपाक लागला. नोकरेच्या हायस दाखोवन दिवचल तालुक्यांतल्या म्हाळुंगे वाठारांतल्या 5 जाणांक मेळून तब्बल 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान दिवचल पुलिशेन शुक्रारा एका तरणाट्याक अटक केल्या अशी माहिती पुलीस खात्याच्या खासा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव माणिकराव राणे अशें आसा आनी तो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावणकेरी वाठारांत रावपी आशिल्ल्याचें कळटा.
ह्या फसवणूक प्रकरणात अटक केले उपरांत माणिकराव राणे हाका दिवचलच्या न्यायालया सामकार हजर केलो तेन्ना ताका 5 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्ल्याचें कळटा. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें आपल्या सयत भावंगे गांवची पुजा एंडे, अभिषेक धुरी, सत्यवान गांवकर आनी दिनेश गांवकर हांकां मेळून तब्बल 21.5 लाख रुपयांचो चुनो लायला अशी कागाळ म्हावंगे गांवचे रावपी शीतल सावळ हे बायलेन दिवचल पुलिशेंत केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हॉटेल धनी विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लमाणी आणि दयाशंकर साहू या 2 आरोप्यांक जल्मपेटीची ख्यास्त सुनायल्या. म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान हो निवाडो दिलो. उमेश लमानी आणि दयाशंकर साहून 7 ऑगस्ट 2018 वर्सा विश्वजीत सिंगाचो खून केल्लो. खून जावच्या आदी विश्वजितान ह्या दोगांयचेर चोरयेची केस घातिल्ली. खुनाचे घडणुकी पयलीं विश्वजीत सिंग आनी ह्या दोगांय मदीं कसल्या तरी विशयावेल्यान कोफुसांव सुरू आशिल्ले. विश्वजितान दाखल केल्ले चोरयेचे कागाळी वेल्यानूच पुलिशेन ह्या दोगांयकूय अटक केली. CCTV फुटेजी वेल्यान हे दोगूय जाण आरोपी आशिल्ल्याचे सिद्ध जाले. सुमार 6 वर्सां ही केस चल्ली. न्यायाधीश शर्मिला पाटीलान ह्या दोगांयकूय जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायतना दरेकी 50,000 दंड भरपाक सांगलो. आयज केसीचे हियरिंग आसलें आनी ताका कन्विक्शन पडला. हे इन्सिडंट हॅड ऑकर्ड इन 2018. छोटा पाजी म्हणटा पळय ताका 2 जाणांनी मर्डर केल्लो. सो तेंचेर अगेन्स्ट केस घातलोले. इन्वेस्टिगेशन इन दॅट केस वॉज लेड बाय अ डायनेमिक जिवा दळवी and his investigation team which consisted of Sitaram Malik, Mahesh Naik etc. ते सगळे जाल्या उपरांत तेंच्यांनी चार्जशीट फायल केल्ले कोर्टान. चार्जशीट वॉज अंडर सेक्शन 302 फॉर मर्डर, रेड 34 बिकॉज 2 एक्यूज्ड वर देर. आनी मागीर आमी आनी एक सेक्शन एड केल्लोले अंडर आर्म्स एक्ट, कारण तेंच्यांनी एक सुरी आनी एक तलवार यूज केल्ले एसॉल्टान. सो ती मागीर केस चलयले आमी. प्रॉसिक्युशन आमचे सायडीनसून श्रीमती अनुराधा तलावलीकर, श्रीमती जेनिफर सांतामारिया आनी हांव रॉय डिसुजा आमी तिगांनी प्रॉसिक्युशन चलयले आनी 42 विटनसीस एग्जामीन केले. 42 विटनसीस मदें आय विटनसीस आहले 2 जाण, मागीर सर्कमस्टेंशियल एविडन्सूय आहले. तितून पंचनामा खूब आसले, विटनसीस आहले तांकां. आनी ऑल्सो दे वर डिजिटल एविडन्स इन द फॉर्म ऑफ CCTV फुटेज वीच वॉज यूज. फायनली हे सगळे केस चलयले आमी. अरावंड 6 years चल्ली केस ती. आनी फायनली आमचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वन म्हापसा श्रीमती शर्मिला पाटील हांणी तांकां गिल्टी म्हणून हेल्ड केले आनी तांकां सजा दिली. नाव द पनिशमेंट दॅट दे हॅव बीन गिवन इज टू अंडरगो लायफ इम्प्रिजनमेंट and in default to pay a fine of 50,000, life imprisonment and to pay a fine of 50,000, and in case they don't pay the fine of 50,000 and in default another 1 month imprisonment. So also they have been charged, they have been convicted under the Arms Act to undergo 3 years imprisonment and to pay a fine of 25,000 rupees. Bureau Report, Gomantak TV. रुमडामार दवल्ले पंचायतीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीव घेणो हल्लो केलो. नाका तोंडाक मार बसून वळवयकार सध्या जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो तपास मडगांव पुलीस करतात. शुक्रारा राती रुमणावळ दवल्लीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराच्या मालकीच्या फास्ट फूड स्टॉलाचेर कांय तरणाट्यांनी अचानक हल्लो केलो. वळवयकाराक म्हायती मेळटाच तो आपल्या स्टॉलाचेर आयलो आनी ह्या सगळ्या तरणाट्यांनी ताचेर जीव घेणो हल्लो करपाचो यत्न केलो. ह्या हल्ल्यात ताका बरोच मार लागलो. हल्ल्या उपरांत तरणाट्यांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. जखमी वळवयकाराचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाची मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केले उपरांत तांणी रितसर तपासाक सुरवात केल्या. म्हाका म्हाजे फास्ट फुडाचेर म्हाका मनशान म्हाजे फोन केलो आनी म्हाका विचारपाक लागले कितें जालें. म्हाका म्हणपाक लागलें फोन केलो भाई म्हणपालो कोई म्हणपालो इधर आकर म्हणपालो तोड फोड कर रहे. हांवें म्हणलें कोण ते कोई टायट होकर म्हणपालो तोड फोड कर रहे म्हणपालो. हांव येयलो बोड्डो आशिल्लो, हांव फास्ट येयलो. तांकां विचारलें कितें जालें काय विचारलें. विचारलें म्हणा बडे तूं कोण रे म्हणपालो. म्हाका कोण रे म्हणपालो तूं व्हडलो सरपंच गोंयचो काय म्हणपालो तूं व्हडलो काय म्हणपालो. आनी येवन झगडपाक लागले.
येवन मारता झगडटा म्हणटकच म्हाजेर तकलेर कितें तरी शेवटून म्हाका खबर ना कितें तरी मारलें करता करता म्हणटा एक 2 जाणां येयले 2 जाणां म्हणल्यार 8-10 जाणां येयले हांगार तकलेर बाटली मारली नाकार मूड घातली दोळ्यार मूड मारली कांयच कळना जालें हांवेनूय हात उखल्लो पण कशाचा एकटो मनीस 10 जाणां कडेन झगडपाक ना न्ही तांकां तेंचे कडेन कापसतात ना एकटो 1 by 1 यो म्हणटा कापसतात ना येता 10 जाणां येता कारण कांयच ना झगडी जावपाची कांयच ना कांयच पर्सनल ना हांवें केन्ना तांकां एक गाय मारून नको केन्ना हय थोडा वयले आसा थोडे वळखता सगळे मिक्स आशिल्ले हांव वळखना कोण आशिल्ले ते हांव सारको आयडेंटिफाय करपाक शकता पण मिक्स आशिल्ले भुरग्यांनी पळयलां आमच्या कोण आसा ते खबर आसा नांवां बीन थोड्यांची खबर आसा पण भुरगे सगळे मिक्स आशिल्ले आतां म्हाका खबर ना हो आतां राग खंयचो काडला तो फाटलो एटॅक जाल्लो तो हेजो राग काडला काय कितें म्हाका कांयच खबर ना सो सगळे भुरगे मिक्स आशिल्ले करता करता सगळी गँग येयली तेंची म्हाका खबर ना कसली गँग खंयच्यान हाडले गँग कोण केन्ना येता प्लॅन जेन्ना करता पळय तेन्ना जेन्ना प्लॅन करता पळय तेन्नाच गँग येता न्ही एकटो झगडपी आसता तो 2 जाणां येतलो 3 जाणां येतलो 8-10 जाणां वांगडा मारपाक येता म्हटल्यार हो प्री प्लॅन न्ही कळटा हेजेरूच मीमा पाटील सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेनवारा सांखळे सावन बोरी मेरेन काडिल्ल्या बिरसा मुंडाच्या जनजातीय गौरव यात्रेक व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या यात्रेक हजारांनी तरणाटे वांटेकार जाल्ले. पळयात. गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांचो उत्कृश्ट संपादक पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांज सभाघरांत जाल्ले कार्यावळींत मंत्री मॉविन कुदिनोचे हस्तुकी हो पुरस्कार स्विकारलो. समता आनी बंधुतेची जिवंत प्रतिके ह्या तांच्या लेखा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जालो. तशेंच दैनीक गोमंतकाचे ज्येश्ठ पत्रकार सुशांत कुंकळकर आनी यशवंत पाटील हांचो लेगीत पत्रकार दिसा निमतान भोवमान जालो. जाल्यार ज्येश्ठ पत्रकार रवी प्रभुगांवकर हांचो जेणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. करपाक सोदता म्हणजे चड करून जे रेप्युटेड जर्नलिस्ट आहात ते म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेप्युटेड जर्नलिस्ट. तुम्ही बरें काम केला म्हूण इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप एव्हरी एडमिनिस्ट्रेशन पक्षाचो सरकार आसून दी इट इज युअर जॉब टू रिपोर्ट अँड कीप अस ऑन द टोज. दॅट इज हाव डेमोक्रेसी फंक्शन्स आनी ताका म्हणटा खऱ्यांनी लोकशाही. हांव तरी केन्नाच मनान दवरना कोण म्हाजे विरोध उलयले वा कोण म्हाजे कितें केलें म्हूण. बट समटायम्स वी बिकम विक्टिम्स. म्हाका मुद्दम हांगा सांगपाक जाय एक पॉलिटिशियन आसून दी एक मंत्री आसून दी एक MLA आसून दी एक काउन्सिलर आसून दी एक रेप्युटेशन बिल्ड एक बोगस न्यूज येता सडनली जे पसरता आनी तेजे आदारान प्रिंट मिडिया केन्ना बळी पडटा. गोंयांत चडशे जावना असले जायते व्हिडिओ येयला. आय एम पर्सनली द विक्टीम. पूण तरी आसतना प्रिंट मिडिया डीड नॉट पिक अप. इवन द चॅनल्स डीड नॉट पिक अप. पूण आज सोशल मिडियान असली बदनामी करता. 66A कितें ते सेक्शन आसले ते काडटकच म्हणजे सुप्रीम कोर्टान काढले फ्रीडम ऑफ स्पीच आनी फ्रीडम टू प्रोफेस वॉट एव्हर यू वॉन्ट. एक फ्रीडम मेळ्ळें म्हणून भायर रस्त्यार गाडी येताना आमी असो न्हिदले जाल्यार कितें जातलें. पूण हे हिंगा बरयता तांकां कोण असले न्यूज पब्लिश करता तांकां कांय लागू जायना. लोकांचे रेप्युटेशन सारखे बदनाम करता आनी चडशे पळया जे दुसऱ्यांचे उलयता ते तांकां रेप्युटेशनूच आसना. दे हॅव नथींग टू लूज. गोंयभर कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. भाजप सरकार पयशे घेवन नोकरी दितात तेन्ना शिकिल्ल्या तरणाट्यांचें भवितव्य धोक्यांत आसा तेन्ना ह्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती वरवीं चवकशी करची अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीन केल्या. ज्या तरेन हो गव्हर्मेंट 12 वर्सां कसरत करता लोकांक कसरत करपाक लायता आनी ज्या तरेन तेंचे करप्शन वाडलां. पयलीं आमी म्हणटाले करप्शनाच्या नांवान जे BJP पावरार येयल्या कळ्ळें आनी पावरार येवन इतलें करप्शन केल्या की रोडाच्या पोतान जे आमी खाता त्या वस्तूचेर जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान
ह्या सगळ्या हेचेर हे केला करप्शन चालू आसा. आनी आयज जेन्ना हो सरकार आमी म्हणटा की हो सरकार येयला कट्टी घेवन येयल्लो भीक मागत लोकां कडेन तुमकां जॉब दिता म्हणून सांगलेलें कळ्ळें. 50,000 10,000 आनी कितें 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 जॉब फेर घेतले करप्शन सगळें केलें. आनी जेन्ना जॉबा हे जावना तेन्ना ह्या सरकारान कट्टी घेवन लोकां कडेन हात जोडून जॉबाचें आश्वासन दिवन वोट मागले. आनी त्याच्या उपरांत निवडून येयले, वोट मेळ्ळे, सगळें मेळ्ळे. आनी आयज आमी पळयता की हे आमचे बॅगां घेवन कळ्ळें बॅगां घेवन पयलीं कितें आमी पळयताले पर्सी बिर्सींचे नोटीचे बारीक बारीक करप्शन चलतालें. आयज बॅगां घेवन आनी ती बी सुटकेस बॅग व्हडली करोडाच्या करोड नोट मागपाक स्टार्ट केलें. कळ्ळें. हाचो विचार कितें. आता एक धक्कादायक बातमी. उत्तर प्रदेशाच्या झाशीत शुक्रारा राती लागिल्ल्या उज्यान नव्यान जल्माक आयिल्ल्या 10 भुरग्यांक लासून मरण आयले. झाशीच्या महाराणी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत हो प्रकार घडलो. ल्हान भुरग्यांच्या आयसीयून शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. कोलवा मैदानाच्या सरभोंवतणी घातिल्ले फेन्सिंग फाटल्या पावसा सावन कोसळपाच्या मार्गार आसा. 3 म्हयने जाले मैदानाचें फेन्सिंग मोडलां. हे फेन्सिंग कोसळून कोणाक जिवीतहानी जावची न्हय म्हूण हे फेन्सिंगूय काडचे, तशेंच मैदानाची सारकी देखरेख करची म्हूण खेळा प्राधिकरणाक आनी जिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरयल्ल्याचें थळावे सरपंच सुजी फर्नांडीस हांणी सांगलें. Actually, the ground आमच्या अंडर ना एससी सो ती आता फॅन्स 5 दिसांनी सारखे रस्टेन पळोव आहा देखून ऑलरेडी लेटर केलोली हांवें एसएचीकूय लेटर केल्या. आय हॅव मेड लेटर ते गाडी आहाय तांकांय लेटर केलोली मूव जाय म्हणून विथीन 3 days. कलेक्टरांकूय हांवें लेटर केलोली टू लूक इन टू दीस मॅटर. आयज पर्यंत तिची कांय येना. पयर फाटीं एक लेटर येयला आमकां नेली नाव 2.5 months पास जातले म्हणून बिकॉज इट्स अ डिजास्टर कोणची ती मॅश बी पोल्ड जाल्यार इंजरीज बी जावपाक शकताय म्हणून हांवें रोखडी कलेक्टरान लेटर केली. आता रिसेंट एक लेटर येयल्या कलेक्टरान डेप्युटी कलेक्टराक केलें टू लूक इन टू द मॅटर मोर बट स्टील देन देर इज नो रिस्पॉन्स ऑन इट. ऑलरेडी लेटर बी आमी सगळी केली तेची आनी तांकां पासून मूव करपाक सांगलें आनी ते गाड्या पासून परमिशन हांगा ते इट्स अ मुवेबल कार्ड नॉट टू फिक्स. आतां तेजेर इन्स्पेक्शन फाटीं इन्स्पेक्शन पासून घेवन तांकां मूव कराय म्हणून सगळें हें केलो आमी तांकां सांगून दिलो म्हणून बट दे आर नॉट मुवींग ऑल्सो. आनी मागीर पुलिसां पासून केल्ली लेटर हांवें पुलिसांकूय केल्ली रिगार्डींग दीस पण अजून पासून तशें हाय ते फिक्स आल नाही ती थिंगाची एसएची पासून केलें हांवें. आतां कितें तरी ती मोन बी पोळ जाल्यार ती कितें जावपाक शकता. हे जोडले हें आहा ती आतां मॅश कितें उंच हायटीचेर आहा. एसएजीन काय दिलं ना तुमकां अजून कांय येयलें ना आमकां. लेटर केलो तेजेर. आनी ग्राउंडा मेंटेनन्स बी एसएजी करता. तेच करता. इट्स नॉट अंडर पंचायती अंडर ना. पूण काय करना ते. कांय येयना. एटलीस्ट हितू तरी मातशें चोवपाक जाय आसलोलें. कित्याक तुमी पसून आतां चोयलां आसतलें की सारकें मोण पडपा आहा म्हळ्यार तेरासो कांय येना. तेचेर एक्शनूय म्हणून ना. कलेक्टरा पसून केलोली हांवें पावसा दिसांनी. आतां कितले म्हयने जाले कांय एक्शनूय ना तेचेर. फातर्प्या पंचायत वाठारांतल्या वंटी गांवच्या 1/14 उतार्यान बदल करून कोणे तरी ह्यो जमनी विकपाक काडल्यात. ह्यो जमनी तांच्या नांवार आसात अशें सांगून लेगीत तांकां काळखांत दवरून हे जमनीच्या सर्वे नंबरान केल्लो बदल तांकां कसोच मान्य ना. जमनीच्या 1/14 उतार्यान बदल करतना बारधारकांक विश्वासांत घेवपाक जाय आशिल्ले वा आमकां कायदेशीर नोटीसी काडपाक जाय आशिल्ल्यो पूण तशें कितेंच करिनासतना कोणे तरी भायल्या भायर हे जमनीच्या 1/14 उतार्यान आपली नांवां घालून मेकळे जाले. ताका लागून आतां कायदेशीर मार्गान आमी फुडें वतले अशें लोकांचें म्हणणें. आज आमगे वंट्या गांवांतले सगळी सर्वे नंबर तेलय विलेजीस मोरपिला विलेजीस फातर्पा विलेजीस हे सगळे एकठांय करून निवास खापरू फळदेसाय आनी राजेंद्र खापरू फळदेसाय हाणें
हे कंबायन करून तेणी इन्व्हेंटरी केला. ही इन्व्हेंटरी बोगस अशें हांव म्हणटा. कित्याक तेणी खंयच्याय गव्हर्मेंट हेजे हितूंतल्यान जावं मामलेदार जावं डेप्युटी कलेक्टर कोर्टांतल्यान आमकां नोटीस धाडना आसतना ही इन्व्हेंटरी केली कशी तें तरी आमकां कळपा जाय आसलें. एकूय नोटीस नासतना जाता जावं तलाटी जावं हेमी सगळ्यांक धाडपा जाय आसलें. त्या टायमार आमकां कळटा आसलें की आमची प्रॉपर्टी कितें जालें जाल्यार आमी कोर्टां वयता आसले डायरेक्ट. आमकां कोर्टाकय वचोंक मेळना. म्हणटकीर आमी सगळे लोक गांवां एक जावन हेजे आमी सगळे आतां पेपर वर्क सामके चालू आसा काडून आमी बी आमच्या एडवोकेटा फुड्यान व्हरोन दिल्ले आसा पेपर. सर्वे नंबर 114 इस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन हे तर आमगे पयलीं जाणटेल्या पोर्तुगीज टायमाचेर सावन हे केल्ले पेपर लँड टॅक्स आमी फारीक करताय आमच्या प्रॉपर्टीचे. सादारण एक 15 लोकांच्या प्रॉपर्टीचे सर्वे नंबर त्या इन्व्हेंटरी भितर आसाय आनी प्रत्येक मनीस आपापल्याले कायदेशीर लढो दिवपा लागून आपापल्या लॉयरा फुड्याक वचप तेंगे चालू आसा. सध्या एट प्रेजेंट कितें स्टेटस आसा गांवांत कितें आसा हालचाल? ना प्रत्येक लोक आपापल्याली आतां प्रत्येकाक भंय आसा आपल्याली जमीन ह्या इन्व्हेंटरी प्रमाणे कोण तरी भायलो मनीस हडप करीत काय, कोण तरी दिल्लीवाले बी येवन ही परचेस करीत काय, हे प्रत्येकाक कित्याक प्रत्येकाक आमगेले एक ओवरबायच्यो जमनी ह्यो थोड्योश्यो. कित्याक आमगे जे गांवांतले लोक आय गरीब लोक आनी तेंचे कडेन ह्यो पयलीं सान आज ज्या पणज्याल्यो जमण्यो त्यो आपल्याल्यो जमण्यो कोण तरी हिंगा येवन हडप करीत काय म्हणून प्रत्येकाक भंय आसा. म्हाका दिसता म्हाका सुद्दां सादारण आतां 4 दीस जाले म्हाका न्हीद पडना. कित्याक आमगे इतलें हें केलां उत्पन्न केलां तें कोण तरी भायलो मनीस येवन खायत गाय व्हरत गाय अशें म्हणून आनी आमी आमगेले आदवोगादाक मेळोन कायदेशीर आमी हेजेर लढो दितले. आमची जमनी ह्यो पयलीं पुर्वजांच्यो अशें केन्ना त्या गांवांत घडलें नासलें म्हणटे गांवांत. आनी ह्या दोगूय जाण भावांनी राजेंद्र आनी वनवास म्हणटो आमकां तांकां लिंकच ना. आमची प्रॉपर्टी आज अलग आसा जाल्यार ह्या सगळे हेतून तेन्ना आमी इन्क्लूड करून आमकां आतां सांगून दोख पडला. आतां जमनी कितें जातलें काय जाल्यार आमकां कायदो म्हाका कांय खबर ना कायदो आमकां केन्ना न्याय मेळटो म्हणून. त्या खातीर आमी आतां फुडें वयतले आमी ती आतां सोय करपातले आमी करतले तयारी. आनी आमगे आतां टायम मेळना म्हणून आमी आतां फाल्यां कामां लागतले सुमाराच्यान. आमकां प्रत्येकाक आपआपली हें जबाबदारी घेवन करची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.